उपाध्यक्ष आणि एसटी लीडर म्हणून हांव एसटीतलो आमचो एक कार्यकर्ता. आमी खूब फावटी पळयता एसटी समाजाक काम करता आसतना जी आमी तळमळ आमची आसा आनी ते तळमळीन आमचे माननीय आताचे सभापती आसा हेंचो वांटेकार आसा आनी तमाम एसटी बांधवांक लागून एसटी समाजाक लागून आमी खूबशे काम करीत आसा. पण आज जे काल विजय सरदेसाय फातोडेचे आमदार हेणी जे तांकां अपशकून शब्द वापरल्या, तांकां पोपेट म्हटला, तेजे पयलीं ताणें एकदां माकोड म्हटले. तो अनेक तरेचे आरोप अशा लिडराचेर करीत आसता आनी हे आमी सहन जायना. तेकाच लागून आमी आज फातोडा पुलीस स्टेशनाचेर एक कंप्लेन दिल्ली आसा. आमदार विजय सरदेसायान काल एक प्रेसा कडेन उलयता आसतना एक आमच्या कॉन्स्टिट्युशनल पोस्टाचो स्पीकर आसता, कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट ताका आसता, तो स्पीकर म्हटल्यार आमचो एसटी समाजाचो सर रमेश तावडकर हाचेर ताणें टिका केल्ली आसा की तो कितें वर्ड यूज केला म्हाका तें म्हणपाक नाका कित्याक तो कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट म्हणटकीर हांवें ते शब्द तुमचे मुखार म्हणप म्हणजे हांवूय चूक करता अशें जाता. सो हांव विजय सरदेसायाक सांगपाक सोदतां, गोंयकारपण म्हणटा तूं, गोंयकारपण म्हणजे आमी ओरिजिनल गोवन्स, आमी गावडा कुणबी वेलीप धंगर. तुगेले प्रत्येक पावटी तूं आमचेरूच टिका करता, आमचेरूच केन्ना तूं माकड म्हणटा, केन्ना तूं सियामाचो लोकर म्हणटा, केन्ना तूं आनी कितें म्हणटा. हे तुका फक्त आमचे ओरिजिनल गोवन्स ट्रायबल लोकांचेरूच कित्याक, आमदारांचेरूच कित्याक उलयता तूं? तुजे आनीक आमदार मंत्री ना तुका? फक्त हेच मेवता तुका? एसटीचे भाव मेवता आमचे? सरळ तूं फाटीं तुवें आनीकूय मंत्र्यांचेर टिका केल्ली, आमच्या ट्रायबल मंत्र्याचेर, गोविंद गावडेचेरूय केल्ली. तुका फक्त ट्रायबलूच लिडर मेवता, मूळ गोंयकारूच मेवता तुका? आनी तुजें गोंयकारपण म्हणटा आनी उरला हूंय. तूं त्या लोकांक फोटिंगपण घेवन भोंवता, फोटिंगपण तूं हाचेर दाखयता. तूं गोंयकारपण घेवन भोंवना, तूं घेवन भोंव तें फोटिंगपण. कारण तूं गोंयकारपण जर म्हणटा जाल्यार गोंयकार म्हणटा ते आमी निजाचे. आमी हूंय भायर सावन येवंक ना, आमी हे भुंयेर जल्मल्यात, आमी भुंय वयर काडल्या, आमी भुंय वयर काड म्हूण आयज तूं आमदार आसा. आनीक हेच एसटी लोकांनी तुका वोट मारले आसा. तुका हक्क ना असले कॉन्स्टिट्युशनल हेडाचेर, कॉन्स्टिट्युशनल पोस्टाचेर जे कोण बसले आसा तांचेर टिका करप. आनी हे भाशेन न्हू, तुका डेमोक्रेटीक रायट आसा, तुवें करपाकूच जाय. पॉलिटिक्स आसाच, करपाक जाय, पण शब्द उलयतना सारकें उलोवपाक जाय. काल फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हेणी संविधानाच्या हायेस्ट पोस्टाचो आमचो बशिल्लो आसा, आमचो आदरणीय सभापती रमेश तावडकर यांच्या संदर्भान जो उल्लेख केल्लो आसा तेजो निषेध करपाक लागून आनी आयज हांगा जमिल्लो आसा. काल तेणी उलयता आसतना एक शब्द वापरलो, पोपेट म्हणून. आमी जर कोंकणींत जर ताका म्हणत जाल्यार सादारणशे दुसऱ्याच्या हातांतले बावले अशें हो ते संदर्भ आसा, किंवा त्या दुसऱ्याच्या ताटा खालचे मांजर अशी एक हे आसा, ताका संदर्भ आसा. पण त्या शब्दाचो आमी कडे शब्दान आमी निषेध करतात. कारण तूं आमदार आसा, सादारणसो 3 टर्म तूं निवडून येयल्लो आसा, तुका ह्या शब्द जे वापरता आसतना तुका कळपाक जाय आशिल्लें. पण तुवें ते कांय ताळतंत्र दवरलें ना. आमदाराक परत एकदां याद करून दिता, फाटीं एकदां अशेंच तेणी सभापतीचेर काणकोणान जेन्ना ते माकड म्हणून शब्द वापरलो त्या वेळार ते आमी शिटकावणी दिल्ली की परत तूं असले शब्द वापरना, आनी त्या वेळार तेणे आपली चूक ही मान्य केल्ली. पूण परत जेन्ना तूं अशे शब्द वापरता, म्हाका कळना तूं जेन्ना एक उच्च वर्णी म्हणून तूं आमच्या बारीक समाजाक लेखता काय कितें? कारण सभापती जो आसा त्या कॉन्स्टिट्युशनल पोस्टाचेर बसलो जाल्यार तो एसटीचो आसा, म्हणून तूं ताका पर्पजली ते शब्द वापरता काय कितें? फातोडेचे आमचे तमाम जे एसटी बांधव आसा, हांव तेंचे कडेन विनंती करता, एक रिक्वेस्ट करता की अशा लोकांच्या बरोबर तुमी हेजे फुडें रावची न्ही. कारण येणाऱ्या काळात 2027 जेन्ना इलेक्शन जातले, आमचे समाजाच्या जर एक मनशाक एक सभापती पोस्टार आशिल्ले जर शब्द मनशाक जर अशे शब्द वापरपाक लागलो जाल्यार तुज्या आनी म्हाजी किंमत कितें आसतली हो लोक? हांव ताका सांगपाक सोदतां. त्याच बरोबर काही दिवसां पयलीं तेणें आमच्या आदरणीय अध्यक्षाक, आमच्या गोंय प्रदेशाचे आदरणीय अध्यक्ष दामू नायक यांच्या संदर्भात एक सॅम्पल म्हणून तेणें उच्चार केल्लो.
ताका सांगपाक सोदता आयज गोंयांत सादारणशे 4,25,000 आमी प्रायमरी मेंबरशीप जाल्ली आसात. 4,25,000 लोकांच्या हातून भितर तो रिप्रेझेंट करता. तेच्या अध्यक्षते खाला गोंयांत आज भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा आणि अशा मनशाचेर तो एक बहुजन समाजाचो म्हणून तूं तेजेर आरोप करता काय कितें? कारण तूं एक उच्चवर्णी आसूं शकता, पण आमी जे बहुजन समाजाचे लोक आसात, म्हाका दिसता तेजे बरोबर काही बरे लोक आसात तेज्या पार्टी भितर, गोवा फॉरवर्डा भितर. हांव तेंकांय विनंती करता, कारण तुमचो तो केन्ना पोपेट करीत सांगपाक जायना. म्हणून योग्य वेळाचेर तुमी डिसिजन घेयात. म्हाका दिसता ह्या मनशा बरोबर आपण सावधगिरी चड डिस्टन्सान राव हें बरें जातलें.